सांग म्हणलो हांव संवसाराक उजो लावंक आयलां आनी तो आतांच पेटलेलो म्हाका जाय. हे शिवाय एर कितें आशा म्हाका आशेत. एक स्नान हांवें घेवचें आसा आनी तें घेता पर्यंत म्हाका जिवान जीव ना. संवसारार समाधान हाडूंक हांव आयलां म्हूण तुमी चिंतात वे? समाधान न्ही. हांव तुमकां सांगतां तुमचे मदें वेगळासर घालूंक हांव आयलां. ह्या फुडें एकच कुटुंबांत 5 जाणां मदें अशें वांटे जातले. तेग दोगांचेर आनी दोगां तेगांचेर आड रावतले. बापूय पुताचेर आनी पूत बापायचेर, आवय धुवेचेर आनी धूव आवयचेर, माय सुन्याचेर आनी सून मायचेर आड रावतली. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. पदकाची मजुरी मरण, पूण देवाचे धर्मांत देणे क्रिस्त आमच्या समे जेजू क्रिस्त तें आमकां लाभलां तें ससनाचें जिवीत. बळका जेजू तें म्हज्या मोगाच्या पवन आनी भयणीनो, तुमकां सर्वांक बरी सकाळ मागता. आज आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा जिवीत आनी मरण. कितें तें? जिवीत आनी मरण. जिवीत आनी मरण एका नाण्याची 2 कुशी. मरण अंत्य हाडटा, आखेर हाडटा आनी सोंपता जाल्यार जिवीत प्रारंभ जाता, नवे सांव दिता, बुरवोसो उदेता. मरण आनी अंत्य सांगात वचना. मरण आनी जिवीत सांगात वचना. आनी आम्हा सर्वांक सांव पावलो अशें सांगता. कितें तें? पदकाची मजुरी जावन आसा मरण, जाल्यार क्रिस्त जावन आसा जिवीत. हांव चिंतां संदेश क्लियर जालो. पदकाची मजुरी मरण, जाल्यार क्रिस्त जावन आसा आमचें जिवीत. जर तर गुण्यान अर्थ करूंचे जाल्यार आमी उत्पत्ती ग्रंथाक या. उत्पत्ती ग्रंथांत देव मनशाक ताजे सारकी रचता. आमी देवा सारकी रचल्या. आनी परत म्हणटा पळयता, देव मनशाक रचल्या उपरांत ताजो स्वास घालता. स्वास म्हळ्यार कितें? जिवीत. देवाचें जिवीत आमकां मेळ्ळां. चिंत्या, आमचो स्वास रावल्यार कितें जाता? मरण येता. आनी तो स्वास कोणा तावन आयला? आमचे तें असो स्वास देवा तावन आयला. तें जिवीत देवान आमचे तें घालां. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 10 अशें सांगता. आदम आनी येव इदनांत आसली. इदन म्हळ्यार कितें? पॅराडायज. आदम आनी येव देवाच्या अजरपणांत असो जागो. जर तर आमी देवाच्या अजरपणांत आसा त्या जागो सारको जावन आसा. आनी आदम आनी येव देवाच्या अजरपणांत आसली म्हणजे तांचे ते पातक नातले. आतां कितें जाता? देवाच्या अजरपणांत जाल्लो आदम आनी येव देवाचे विरोध येता, म्हणजे पातक करता. आनी पातक देवाच्या अजरपणांत आशिल्ल्या आदम आनी येवेक पातक देवा तावन पयस घालता, वा त्या गार्डनांत इदनांत भायर घालता. मोगाचे पळोवन उडास दवरूंक जाय. पातक आमकां देवा तावन पयस करता. पातक आमकां देवा तावन वेगळासर करता. पातक आमकां देवा तावन पयस करता, देवाच्या आजरपणांत तावन भायर घालता. पळय मोगाचे पळोवन आदम तावन ह्या संवसाराक पातक आयल्यानी देवा तावन पयस जाल्या. आतां आमकां जुवंस अध्याय 3 वाक्य 16 अशें सांगता. देवान संवसार इतलो मोग केलो गी ताणें आपल्या एकल्याच पुता ह्या संवसार दिलो, ताका संपत जाल्यार कोणूच नाश जायने बगार बचाव सस्तीक जिवीत मेळच्या खातीर.
पदका वरवीं आमचें जिवीत ना जालें तर क्रिस्ता वरवीं परत तें जिवीत मेळ्ळें. हांवें सांगलें देवान आमकां ताजे सारकें रचलें, ताजो स्वास दिवचे मुखार जिवीत दिलें, पातक देवातावन सपरेट केलें तर परत क्रिस्तातावन परत तेंच जिवीत आमकां परत पाटी मेळ्ळें. हांवें सांगलें मरण जिवीत पातक आनी क्रिस्त. मरण पातक मरण अर्थ जाल्यार जिवीत क्रिस्त जिवीत अर्थ. आनी हेचे पयले वचप आमी पळयता रोमागारांक बरयलें पत्र. रोमागार लोक एक जनतेल क्रिस्ताक वळखणातलो लोक तो. आतां सांव पावलो तांकां पत्र बरोवन अशें सांगता कितें, पूण आतां तुमी पदकाच्या बंदपासांतली सुटल्यात आनी देवाचे गुलाम जाल्यात. असो फळ तुमचे भाग्यवंतपण आनी असो शेवट सस्नाचे जिवीत. कितें तें देव जनांतल्या क्रिस्ताक जनांतल्या तुमी आतां क्रिस्त तुमचो जाला, जिवीत तुमचें जालां. आनी हेच्या पयले वचपांत आमी पळयता मोगोचे बाबयनो, हेचें शुभ वर्तमान पळयता. पयले वाक अशें आसा कितें तें, हांव संवसाराक उजो लावंक आयलां आनी आतां पेटलो म्हाका जाय. उजो म्हळ्यार कितें तें, धर्मकृतीचें पुस्तक आमी पळयता. धर्मकृतीचें पुस्तक अध्याय 2 वाक्यान अशें सांगता, तोळ तांकां दिसलो उज्या सारको तांचे मदो अरेकल्यांचेर देंवन येवचो आनी ते समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले. पवित्र आत्मो उज्याच्या रुपार देंवन आयलो आनी तो पवित्र आत्मो तांच्या आपोस्तलांच्या देवळ्या वेळार तांकां मेळ्ळें नवें जिवीत. भियान आसले आपणा भितर कितेंच करूंक जायना म्हूण चिंतून आसले ते आपोस्तल पवित्र आत्मो देवच्या मुखांत तांकां नवें जिवीत मेळटा आनी नव्या भाशेन उलयतात. त्या कोणशा जाग्यांच्या कोणशाक वचून देवाचे उतर प्रारंभ करतात. कित्या कारण तांकां नवें जिवीत मेळ्ळें. पवित्र आत्मो जावन आसा नवें जिवीत. वय मगोच्यो भयणो, देवाच्या समकर जिवांच्यात आसा आमकां आसा नवें जिवीत. जर तर हांव पातक करता देवाच्या अजरपणांत हांव सुकोवन पडटा. दुसरें जावन आसा जेजू सांगता हांव ह्या संवसाराक आयलां समाधान हाडूंक न्ही. बगार अशें सांगता समाधान न्ही, हांव तुमकां सांगता तुमचे मदें वेगळासर घालूंक हांव आयलां. चिंते मगाच्या बाबयनो, एक दृश्टांत दिवचें जाल्यार एक कुटुंब आसा, देवाचेर पात येता, विश्वास दवरता, तांचें जिवीत जावन आसलें इगर्ज माता बाकीवन जिवीत जी येतात जंय ती सेवा करतात. पूण आपणाची धूव अन्य आपणाचो पूत वा धूव अन्य धर्माच्या चेड्या वा चेडवा मोग करता आसतना आवय बापूय अशें सांगतात, आतां देव आसा, इगर्ज माता आसा, आमी देवाचेर पात येता आनी इगर्ज मातेंत आमी एक्टीव जावन आसा. जर तर तूं तुजी इगर्ज माता जाय गी, तुका आमचो भावार्थ जाय गी, वा तूं एक मोग करचो अन्य धर्मचो चेडवा चेडूं जाय. जर तर तें चेडूं म्हणटा वा चेडूं म्हणटा म्हाका इगर्ज माता जाय, देवाचें उतर जाय, तुमी विश्वास दवरतो तो विश्वास म्हाका जाय, हांव त्या चेड्याक वा चेडवाक त्याग करूंक रेडी आसा. अनेक रितीन सांगीत तो चेडू वा चेडूंक म्हाका जाय, देवाची इगर्ज माता नाका, तुमचो भरोसो नाका. आनी आवय बापायनी सत्यावेन जावचें सांगचें जावन आसा तें जाल्यार तुजे आवय बापूय म्हणची विसरून घे. वय मगोच्यो बाबयनो, जर तर सताक तुमकां चिडकोवंक जाय, क्रिस्त तुमचें जिवीत जाय, ताका तत्विरूद्ध जावंक असलें सक्कड जावं, कुटुंब जावं, सांगात जावं, मोगाची जावं त्याग करूंक जाय. हांव चिंता शुभ वर्तमान समजून घेतल्या. सता खातीर चिडकोवच्या खातीर, क्रिस्त आमचें जिवीत जावच्या खातीर, सत म्हणलें मांडून हाडच्या खातीर साहित्य आमी त्याग करूंक आसा. तिसरें जावन कोळेसकारां बरयलें अध्याय 3 वाक्य अशें सांगता, क्रिस्त सांगता जर तर तुमी जिवंत जाल्यार तर सर्गीच्यो वस्तू तुमी अत्रेगन रावा. क्रिस्त तुमचें जाय जाल्यार तुमी क्रिस्ताक अत्रेगन रावा. म्हजें सवाल तुमकां, तुमी ह्या जाग्याक कित्याक आयल्यात? कित्याक ह्या जाग्यार तुमी आयल्यात? तुमकां पयशे मेळटात हांगा, भांगर मेळटा, ग्रेस्त काय मेळटा? कितेंच मेळना.
फकत तुम्ही आयल्यात या पूण शेताक सकाळूच वेळेला न्हीद येताले चड कामाक वचत असले वर कितेंय काम करीत असले पूण तुम्ही ह्या जाग्याक आयल्यात देवाचें उतर तुमचें कर घेवचे खातीर देवाचे उतरा मुखांतर देव मोजो जावचे खातीर क्रिस्ताचें जिवीत मोजें जावचे खातीर तसो जेजू क्रिस्त ह्या आल्तारेर क्रिस्त आनी मांस ताचे रगत आनी मांस जावन येता आसतना त्या क्रिस्ताक सेवच्या खातीर आमी ह्या पुणशेताक आयल्या कित्याक क्रिस्त म्हजें जिवीत जावच्या खातीर वय मगेचे भोवनो जेजूचे ल्हान फूल सांगतेरच अशें सांगता पयले फावटी जेजूक शेवता आसतना अशेंच ती सांगता हांवें जेजू सेवलो आनी जेजू म्हजो जालो कितें तें जेजू म्हजो जालो आनी त्या दीस ती प्रॉमिस करन अशें सांगता जेजू म्हजो जालो आनी हांव सांगता ह्या फुडा हांव जेजूची जाता वय मगेचे भोवनो आमी क्रिस्ताची जावच्या खातीर क्रिस्त म्हजें जिवीत जावच्या खातीर ह्या संवसाराक आयल्या देवान आमकां कितें रचला देवान आमकां रचला ताजो मोग करच्या खातीर ताजी सेवा करच्या खातीर आनी ससनाक जिवोवच्या खातीर आमचें जिवीत जावन आसा देव ससनाक जिवोवच्या खातीर आमी ह्या मिसाचें बलिदान आयल्या तर हांवें सांगलें पातक मरण हाडटा तर क्रिस्त जिवीत हाडटा क्रिस्ता खातीर चिडकोवच्या खातीर आमचे हर एक प्रयत्न जावं अशें एका रितीन वा अनेक रितीन पाठ करच्या मुखांतर मरणांत हांव पाठ करच्या मुखांतर क्रिस्ताक आमी पटलून धरुया अशें क्रिस्ताचें जिवीत म्हजें जावं दी हीच कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया हाडून आयल्या काणिकांची दयाळ मुगाळ बापा पाकी घोडतरी आयल्या वेगळी काणी करपूंक तुका वायन हुंडून तुका भेटून दिता काळजाचो आसमोर पिता स्वीकार कर सोम्या मागता वो तामचे तुजे बेसा वो तामचे तुजे बेसा वाय मुंडो तुका भेटोन दिता काळजाचो आसमोर पिता स्वीकार कर सोम्या मागता वो तामचे तुजे बेसा वो तामचे तुजे बेसा म्हज्या भाऊ भयणो म्हजे आनी तुमचे बलिदान स्वरूप पदवेदा देवापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात तुमच्यातलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव देवा आमच्या मोगाळा बापा तुवें आमच्या हातांतलें गल्यांत्या देण्या वरवीं तुजी कृपाणी नेतळ काय आमकां दी तुजे सेवेक बटयलेले ह्या पवित्र गुटा वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी हे मी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवय आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांती उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासोव्या पळय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्वांकडे आनी सर्वांत जेजू क्रिस्त आमच्या सुमेवरवी आमी तुका दिन वसूं फोवो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो तुजे विश्वासी देवदूतांक आनी महादेवदूतांक वाकणटा तुजी महिमा आमी वाकणता कित्याक ताका मान दिताना तुका तांच्या रसनाराक आमी मान दिता ताका जर इतलो मान फावो कितलो अदीक व्हरतो आनी वंदन आनी फावो आसुल्लो जेजू क्रिस्त आमच्या सुमे वरवीं तुजे महिमे वंतो संतोष वयर सर्गार विश्वभू नासलो देवदूतांचो दळबार तांच्या सांगाता तुजी
प्रणिपात करून आम्ही संतोषान तुझी स्तुती गायताव. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तो सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवान उन्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नवीन येता जय उन्सर्गी तुका जय जय. बापा खरंच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्या दोडीने दिनी पवित्र करून मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या समी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशेन कश्ट मरो सुसवेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी कयात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोतो समर्पणची. तेच परीन जेवण जाता आसतना कास घेतली, तुका नव्यान दिन वचून ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी इतलें पियात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराचे रगत पातकांचे बोगसाने मेळच्या खातीर तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वरवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. Babarta sugud pergotuvia Sumyan Jesu तुझे मोर आम्ही समरमता तुझे पुन्हा जीवन पो आम्ही करता तुझ्या येण्या सोम्याची सूर आम्ही अत्रेता तुझ्या येण्या सोम्याची सूर आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरण असो आनी पुन्हा जिवंतपण असो आमी भक्तीपणी उडस करता आनी जिवीत असो उड आनी सोडूनची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें दुखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रग असो तेल्या आमी समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितमेचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे अजक्य वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोबर सुदारून मेल्ल्यांत ते आमच्या भाव मेणीच्या कोत कर, तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजे फळ जोडीत म्हाका मोठ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. ओंकार मायरे देवाचे माये संगती भगवान तुझा पती भगवंत धर्मदूत आनी सोयरकाळी तुका मावल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर सत्संगाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडून शिकयलें मागणें सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सरींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी त्या संवसारांत जावं.
आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बुक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळें पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सुरेश परासुर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत स्वस्त आमकां दी सुरींचे बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे न्हे बरोशे नत्रकतल्या आमकां तुजे उदार काकुळतीन सूर पातकांतले सुटय आनी सूर आकांतांतले वटय कित्याक राजवटगी पदवी आनी महिमान तुजी ससनाच्या ससनाक सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भोंवतणेचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमान तिका शांती दी आनी एककोडान सांबाळ तूं जी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं एकामेका शांती दिवया देवाची देवाची शिळये शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाची शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाची शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सुमे जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेंकवेता ती आमचेर जरतेन केस्तडील जावं पूण तुज्या काकुळीतीन आमच्या आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकेनी वखद दिवं ही देवाची शिडी संसाराचे पाप करता ते शिडीच्या जेवण आपले सुभागी समयाक तुवें म्हजे तेरेवंचे म्हाका पवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन म्हाका तूं पाव दयेन तुज्या Mundo tu jiwitaso Agni kantimso Vuswarto samsaraso Jinvuswadamso Rai tu sergasomstraso Rai tu karzasो Surbondar tu fatkaso Astro tu amso Yen Jisu tu ye Karsat moja Ge Maka tuge Gopan tuja Ra Moje tera Raya Moja Pa Maka tupa
तुझ्या प्रार्थूया. सुरेस्पर आमच्या बापा, या सर्गींच्या जेवणात परतून परतून वांटो घेवन तुझ्या जीवन आनी मोगान आमी वाडशें कर. ताजे वरवीं या संवसारी जिविताक गरजेचो आदार आनी सर्गींच्या गुटाचो आदीक संपूर्ण समजणी आमकां मेळूंक मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सुरवेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोवे आसूं. सूर पोद्वेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसने या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. दय करून बसा. भोवन भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायची सकाळ मागता. गुड मॉर्निंग. आयचे मिसाचें बलिदान भेटयलां मनदीक बाब विल्सन तावरो, तांकां तुमचें नवें हांव देव बरें करूं म्हणटा. ह्या हप्त्यांतली लितुर्जी अशी आसा. ऑक्टोबरच्या 20 आनी 8 तारखेर सांसिमांव आनी जूद हांचें फेस्त आमी आचरण करता. नोव्हेंबराच्या 1 तारखेर म्हणजे येवच्या बुधवारा सुमेस्त सांता भक्तांचो दाबाजो ऑल सेंट्स डे. आनी नोव्हेंबराची 2 तारीख येवचो ब्रेस्तार सरिल्ल्या सुमेस्त भावार्थ्यांचें स्मरण आमी करता. आल्मांवचें फेस्त म्हणाका आनी एक नांव आसा. हांगासर ब्रेस्तारा भाशेनच सक्कड मिसां आसतली. भोवन आनी भयणीनो, ओएसीस 2023 भोव अर्थाबरीत रितीन, शिस्तेन आनी वेवस्थीत रितीन मांडून हाडूंक तुमी सगळ्यांनी आमचे संगी हात मेळयला. कितेंच अडकळी नासतना, कितेंच उणेपण नासतना, कसलींच दुरां नासतना विभिन्न रितीन ही 3 दिसांची रेतीर सरली. हाका दाटो मोठो सहकार दिल्ल्या तुमकां सुमेस्तांक आमी आमचो मान बगायता आनी बाळका जेजूची आशिर्वादां तुमचेर आमी धराळ मापान मागता. थोड्यांनी देवाची कृपा ह्या रेतीरे मुखांतर भक्तिकांचेर वाळून येवंक मागण्या मुखांतर आदार दिला. हेर थोड्यांनी पयशे आनी वरवे रुपार आमकां आदार दिला. मागीर थोड्यांनी फाटल्या 4 दिसांनी खळमीत नासतना हांगासर वावर दिला. आपणाचेच घरचें कार्य म्हणल्या भशेन निस्वार्थपणी आनी हर एकल्यान जबाबदारी वयसून सक्कड कामां बऱ्या रितीन चलशें रितीर आपुरबायेन चलशें आदार दिला. तुमकां सुमेस्तांक आमी कर्मेलीत याजक देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमचेर देवाचें आशिर्वादां सदांच आमी मागता. देव बरें करूं. आतां नोवेना खातीर दिंबी घालया. प्रागाच्या बाळका जेजूचें नवेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावन सो संतोष म्हणटा सुमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सोर तरांच्या गरजांनी तो मनशा पावलो. पिडा गुण करून दैवीक वॉयस मेळ्ळें नांव ताका फावूस जालें. नेण्यारान शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हण नांवाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत तावन मनशां ताच्या सर गरजांनी तो पावता. प्राग असो जेजू बाळक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. जायतीं त्या सवां मागणें अन्न ह्या पुणशेताक आमी आयल्या.
आमी मागया आमच्या कुटुंबा पासत कुटुंबांत जायते अशेरांची गरज आसा जावं पुरो भुरग्यां खातीर आमच्या कुटुंबांत भुरगीं आसा जाल्यार भुरग्यां खातीर आमी मागया देव बरी भलायकी मते समाधान गटाय सर अवघडांवरांतले भुरग्यांक राखचे खातीर प्रत्येक तरान बरें करून शिकोवन बरो फुडार बांदचे खातीर आमी मागया मागया कुटुंबांत आसचे युवक युवती बसवतो शिकोवप जाय नासात बरें करून शिकोवन कितेंच वायट संगती बरी जायनासतना सारके वाटेचे खातीर मागया मागया जर तर युवक युवती शिकलात कामा खातीर सोदून आसात बरें काम मेळचे खातीर आमी मागया जर तर आमची भुरगीं फर गांवांत आसा जाल्यार कामांत तांकां समाधान शांती मेळोवन दी थोड्यांक पयशांचे अभाव जाल्यात तसल्या व्यक्तीं खातीर आमी मागया मागे कुटुंबाच्या वडिलां बसवतो जायती जबाबदारी तांच्या हातांत आसा ती जबाबदारी करूंक कश्ट नासात तांकां देव धैर्य दिवन दी तांच्या जिवितांत तांच्या बरी भलायकी मती समज तांकां फाव करून दी तांच्या कामांत यशस्वी तांकां फाव जावन दी मागया मागया कोणी कामाचें काम करनासतना वा बिजनेस करना जाल्यार तांकां कितेंच लुकसाण जायनासतना तांकां तांच्या जिवितांत तृप्ती मेळचे करून मागया मागया कोणाक भुरग्यांची देण येना जायतो लोक मागून आसात आपणाक एक भुरगें जावचे खातीर भुरग्यांची देण्या खातीर आमी मागया बरी सैरीक मेळचे खातीर मागया मागया कुटुंबांत आसच्या प्रायवंतां बसवतो तांच्या प्रायवंताच्या वेळार तांचे पिडे वेळार देव तांकां सांगात दिवन दी एकसुरपणाचो देवाचो मोग तांकां फाव जावन दी मागया मागया आमी आमच्या देशांत वा भायल्या गांवांत देवाचें उतर परगड करच्या भाव भयणी बसवतो मिशनरी बसवतो देव तांकां धैर्य दिवन दी देवाचें सत परगड करून तांकां सकत दिवन मागया मागया जर तर आमची भाव भयणी खंयच्या गांवांत कश्टोन आसा जाल्यार भावार्था खातीर कश्ट ना जाल्यार देव तांकां धैर्य दिवचे खातीर मागया मागया जायते लोक विविध रितींनी पिडेनी वळवळोन आसा पिड्या सोसून व्हरूंक जायना दोतोर म्हणटा गूण जावंक जायना म्हणून पूण तुका सोर साथ जिजो तुज्या दैवीक सक्तीन कोण मागण्याची पिड्यांत आसात तांकां तुजी दैवीक सकत वळून दी आनी तांकां बरेंपण जावन दी मागया जर तर कोणा मागता म्हळ्यार हांवें वा कोणाची मागणी आनी आयल्या तर ती सोर मागणी मौनपणी बाळका जुजच्या मुखार दवरया सकळ सांगता म्हण्या ए भाग्यवान जेजू बाळका तुजी सर पदवी हाज्या पितारांक उगडयल्ली आसता तुजो हात बेसांव दिवंक उकळो आसता तुका उतेन देन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर आमच्या बापा सरींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गा जाता तशी त्या संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची स्कुलां आमची तशी आमची पथकां आनी आमकां ताणें बोल नाका पूण वैतांतल्यान आमकां निवार नमान बरे कृपेन भरले समी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचें जिजू घेवन तुमगे देवाचे मुक्त्या खातीर मेती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन आनी देवाचो पोत मनीस जालो आनी आमचे देव नमान बरे कृपेन भरले समी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचें जिजू घेवन तुमगे देवाचे मुक्त्या खातीर मेती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन आनी देवाचो पोत मनीस जालो नमान बरे कृपेन भरले समी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचें जिजू आनी देवाचो पूत मनीस जालो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्या महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्या महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्या जेजू बाळका आमचेर बेसांव घालन आयक आमचे मागणे जेजू बाळका आमचेर बेसांव घालन आयक आमचे मागणे जेजू बाळका आमचेर बेसांव घालन आयक आमचे मागणे जेजू बाळकाक मागणे हेच्या पंचा जेजू बाळका आमच्या बेजार काजाचेर एक काकृतीची दिश्ट घाल म्हणून तुजे मुखार आमी सरपडून मागता तुजे इतले बिरमतीन भरलेले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्वीकारसून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवन दी
काड आमचे वयले सोर कश्ट निरस्पोन तुजी कुमकणी बुजोवन आमकां धाड बापा आनी पवित्र संगता आमी तुका उरुता सदां सर्वता आमेन. देवान जायतें बरेंपण आमच्या जिवितांत केलां. एका रितीन वा एका रितीन कळीत वा कळीत नासतना आमकां देवान जायतीं अजपां आमच्या जिवितांत केल्यात. मौनपणी बळका जेजू करकां दिवया. सकड सांगता म्हणया जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता. तुजे आमकां दया केल्या उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजी काकुळती आमी वर्णेतल्या. तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातळी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजपांच्या म्हजी मारिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सोर क्रिस्तांव तुज्या बळपणां मान दिव दी आनी तुजे कळनातली दैवीक मजो जोड दी. सोस्तुतीने महिमा जावं तुका बळका जेजू आमेन. आशीर्वाद. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यांत तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्याचे समेत जियेत आनी राजू करता ससनाच्या ससना. आमेन. जेजू बाळका मोरी सारका भोव सुंदर सोबीत मानका बाळकून तो कोपांत आमकां सुखांत आनी दुखांत. ये जेजू तुमचा मुजो आसरो. तूं राव जेजू तुजे विना कोण दुसरो. ये सांगाता ये जेजू तुमचा मुजो आसरो. तूं राव जेजू तुजे विना कोण दुसरो. मुगाड पुत्रा सोवे हांव क्वार मोरी आशीर्वाद दी आमकां. आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले पापाचे पुताचे आनी वैरत्म्याचे नांवे आमेन.